Utpoti chapter 44. जुजेच्या घराच्या मुखेल कारभाऱ्याक ताणें असो हुकूम दिलो. तांच्यान व्हरूंक जाता तितलो ओरोव तांच्या साकांनी भर, आनी ते दितात ते दुडू परत तांच्या साकांत वयरूच घाल. म्हजें पिवचें रुपयाचें कॉप दुडवां बरोबर धाकट्याच्या साकांत घाल. आनी जुजेन फर्मायल्लें तशें ताणें केलें. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं माल तांच्या गाडवांचेर घालून तांकां वचूंक सोडलें. शारांतले ते चडशे फुडें पावले नात तेन्ना जुजेन आपल्या मुखेल कारभाऱ्याक म्हणलें, बेगीन चल, त्या मनशाची पाट धर आनी तुका तें मेळटोच विचार. तुमकां बरें केल्या उपरांत कित्याक म्हूण तुमी वायटान फारीक करतात? कित्याक पासत म्हज्या दोनयाचें पिवचें रुपयाचें कॉप तुमी चोरून व्हेलां? ह्या कॉपान तो न्हूच पियेता, बोगोर तातूंत तो पारकिता. तुमी अशें करून चड वायट केलें. ताणें तांकां आडावन धरतोच ताका दोनयान सांगलोलें तितलेंय म्हणून काडलें. तांणी म्हणलें, कितें म्हणटाय? सायबा, ए पोरी, तूं कित्याक उलयताय? तसलें कर्तूब आदारूंक तुज्या चाकरांच्या मनान केन्नाच येवचें ना. आमच्या साकांनी आमकां मेळ्ळे ते दुडू आमी कानान थावन हांगा परतून हाडले. तर कशे पोरी आमी तुज्या दोनयाच्या घरांतल्यो रुपया वो भांगाराच्यो वस्तू चोरतल्यो? सायबा, तुका ती वस्त कोणाच्यान चाकरां कडेन मेळत जाल्यार ताका मरण फावो आनी बाकीचे सगळे आमी तुजे गुलाम जातले. ताणें जबाब दिलो, बरें आसा, तुमी सांगतात तशें जावं दी. पूण जाचे कडेन तें कॉप मेळटोत तोच एकलो म्हजो चाकर जावन जातलो. बाकीचे सगळे तुमी शांतीन वचात. हें आयकून तांणी एकल्यान आपले साक सokla denvoile आनी ek-eklean ap-aplo साक ukto केलो. ताणें साक तपासले, व्हडल्याचो साक पयलो आनी शेकी निमाण्याचो. आनी तें कॉप बेंजामिनाच्या साकांत मेळ्ळें. तेन्ना भावांनी dukhi-khontin आपलीं वस्तां पिंजलीं आनी सामण गाडवांचेर घालून ते शारांत परतले. जुडा आनी ताचे भाव जुजेच्या घरा पावले तेन्ना तो थंयच आसलो. ते ताचे मुखार जमनीर सरपटले आनी जुजेन विचारलें, आनीक तुमी कितें केलें? म्हाका पारकूंक तांक आसा म्हूण तुमी नको आसल्यात? सायबा, तुका आमच्यान आनीक कितें म्हणूं-येता? अशें जुडान म्हणलें. आमच्यान कशी उजत करूं-येत? कसलो जबाब दिवन आमच्यान सुटूं-येत? देवानूच तुज्या चाकराचो gu-neanv सोबे माजार ukto केला. आमी सगळे जाचे थंय तें कॉप mell'llam तोच न्हय, बोगोर सगळे आमी तुजे चाकर जाता. जुजेन म्हणलें, ना, तशें न्हय. तशें हांव केन्नाच करचो ना. फकत जाचे थंय तें कॉप mell'llam तोच एकलो म्हजो चाकर जातलो. बाकीचे तुमी सगळे शांतीन तुमच्या बापायशीन परतून वचात. जुडा जुजेशीन लागीं सरलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, उपकार मागता, रागार जावं नाका. म्हज्या मनांत आसा तें तुका सांगून दी. तूं फाराव सारको. सायबा, तुवें आमकां असो विचार केल्लोय. तुमचो बापूय वो तुमकां आनीक भाव आसा? आनी आमी जबाब दिल्लो, आमचो बापूय आसा, पूण तो जाणटो जाला. आनी आमकां एक ल्हान भाव आसा आनी हो ताका म्हातारे पिरायेर जल्मला. ताचो भाव मेला आनी हो एकलोच ताचे आवयचो भुरगो आजून जिवो आसा. आनी ताचो बापूय ताची चड आपुरबाय करता. सायबा, तुजी नदर ताचेर घालचे खातीर ताका हांगा हाडूंक तुवें आमकां सांगलें. आनी आमी सायबा तुका म्हणलें, बापायक सांडून ताच्यान येवं नजो. तो ताका सांडून आयल्यार ताचो बापूय मरतलो. तेन्ना तुवें म्हणलें, तुमच्या धाकट्या भावाक हांगा हाडिनात जाल्यार
तुमकां म्हज्यान फुड्यांत येवंक मेळचें ना. तुमकां म्हज्या फुड्यांत येवंक मेळचें ना. आमच्या बापायशी वेतोच तुवें आमकां सांगलेलें तितलेंय ताका कळीत केलें. मागीर ताणें आमकां परत रोव हाडूंक वचात म्हूण सांगलें. ताका आमी जबाब दिलो, आमच्यान वचूंक जायना. आमच्या धाकट्या भावाक आमच्या सांगाता व्हेल्या शिवाय त्या मनशाच्या फुड्यांत आमकां घेवचें नात. आमचो धाकटो भाव आमच्या सांगाता आसत तेन्नाच आमच्यान थंय वचूं येत. आमच्या बापायन आमकां म्हणलें, तुमी जाणत, म्हजे पत्नीन म्हाका फकत 2 पूत उजवाडा हाडले. एकलो म्हाका सांडून गेलो. ताका रानवटी मनजातींनी पिसडून केलो आसतलो. कित्याक तो गेल्लो तो आनीक परत येवंकूच ना. आनी आखा तुमी व्हरून कितेंय ताका घडलें जाल्यार हे म्हजे म्हातारे पिरायेर ताचे खोंतीन हांव मोडटलों. आनी आतां सायबा, जुडान म्हणलें, ह्या भुरग्याक घेनासतना हांव म्हज्या बापायशी वचून जाल्यार भुरगो म्हज्या सांगाता ना तें पळोवन ताचो जीव वेतलो. ताचो जीव भुरग्याच्या जिवान गुठलोवन आसा आनी तो इतलो म्हातारो जाला की ताचो जीव काडूंक ही खोंत पुरो जातली. त्या भायर भुरग्या विशीं हांवें म्हज्या बापायक खात्री दिल्या. जर हांव ताका परत तुजे कडेन हाडिना तर हांव सदांकाल म्हज्या बापायच्या मुखार अपराधी जातलों. आनी आतां सायबा, भुरग्याच्या जाग्यार हांवूच तुजो चाकर कसो रावतां. ताका आपल्या भावा सांगाता वचून दी. कारण जर हो भुरगो म्हज्या सांगाताक नासत जाल्यार म्हज्या बापायशी हांव कसो म्हूण वेतलों. म्हज्या बापायक वायट जातलें तें म्हज्यान मात्तूय पळोवंक जावचें ना. देवाचें उतर हें.